एकलो भाऊ बरो गांवा संग आशिल्लो ताका विजा मेळोना. तो येवन हांगा रडता, फादर देवान म्हाका घाल्या विजा दिवना. सगळ्या म्हज्या इश्टांक दिली. देवाक एक येवजण आसा, कसली येवजण? देवान तशें करचें, म्हाका इतलें कश्टान केलां. मोगाचें न्हू. ताजे उपरांत 1 म्हयनो जायत जाल्यार ताची आवय पिड्यान पडली, ताची भारी मोगाची. आवयची सेवा करची पडले 2 म्हयने आनी आवय मरण पावली. आनी उपरांत आवयचें मन आनी सगळें बरें करून जायची जाल्यार हांगासर रेतेरीक आयिल्लो तो. आनी ताका हांगासर आसतना काम जालें, विजा मेळ्ळी, सगळें रेडी जालें. वेच्या पयलीं हांगासर येवन म्हणटा, फादर हांवें रावल्लें बरें जालें, म्हजी आवय हांव मस्त मोग करता. हांव परगांव गेलो जाल्यार ते कामां लागलो जाल्यार म्हाका येवंक जायनातलें. म्हज्या मोगाच्या आवयक जिविताच्या निमाण्या अंतार तिच्या सांगाता आसूंक साध्य नातलें. वय म्हज्या आवयक पिडा एका वर्सा जावन आसा खंय. धाकटेर म्हणटा ती परिक्षेक येवना देखून कळोंक ना. तिका कॅन्सर आसलें आनी ती कंडीस जावन मरती आसली. म्हजी आवय जर तर मरनाक येवना जाल्यार केदें व्हडलें म्हाका बेजारायचें तें आसलें. देवान म्हाका एक भाग भाव केलें. मोगाच्यान थोडे फावटी देव आमकां दिना, कित्याक देवाची कसली मांडोळ आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं आनी तुमचेय सवें आसूं. भोव मोगाचें न्हू. आमी सोम्या सरशी आमी येता आनी आमकां सोम्या सरशी येवंक सोमीस भोव अपुरबायेचे अवकाश दिता. त्या अवकाशा पैकी एक जावन आसा दिव्या वाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल. हांगासर जावच्या ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटिले जावच्याक देवान म्हाका तुका अपुरबायेन विंचून काडलां. आमचें मागणें कशें आमी बळादीक आनी फळादीक करून घेवया त्या विशयांत आतां आमी नियाळ करया. देखून सुरवेर एक गीत आमी गावया. सोम्याक आमच्या जिवितांत स्वागत करया आनी सोम्याचो अनुभव आमी जोडया. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां, जेजू हांव तुजे थंय जियेतां म्हण आमी गावया. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां, जेजू हांव तुजे थंय जियेतां, जेजू हांव तुजे थंय जियेतां, जेजू हांव तुजे थंय जियेतां. तुजेच पासत रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां, तुजेच पासत रचलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेतां, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करतां, संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं शकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं शकलो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. बोमागळा सर्गींचे बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तुवें आमचो मोग केलाय. देखून जेजूच्या मोगाक आमी आशेतां, जेजूच्या मोगांत आमी जियोंक फुडें सरता. बापा आमा समेस्तांचे तुजें आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त तें आमकां साल्वासांव दी. आमच्या पातकांचे बोगसणें आमकां दी. आमच्या सर शिरापांतले आमकां सुडका दी. आमकां आंतरीक बरी भलायकी दी. आमच्या काळजा जाल्ले घाय सगळे गूण कर. आमचो भावार्थ गूण कर. आमची पातयेणी वाडय. आमचो विस्वास बळवंत कर. पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाली ह्या संवसारांत उजवाडाचीं भुरगीं जावन जियोंक आनी तुज्या सुवार्थेक साक्ष आमी दिशें कर. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या सर गरजांनी पाव बापा. जायतीं ल्हान भुरगीं तांकां शिकोवंक मतीची सकत ना. तांकां मानसीक तरान बरी वाड वळफाव कर बापा. जायते ल्हान भुरग्यां दोळ्यांची दिश्ट सारकी ना. तांकां दोळ्यांची बरी दिश्ट दी. तांचे कान आयकना. थोडीं ऑटिझमा वरवीं कश्ट जातात, थोडीं मानसीक पिड्यान कश्ट जातात थोडीं भुरगीं. आनी थोड्या भुरग्यांक शिकचेच अभिरूच ना. मानसीक तरान अस्क जावन आसात बापा. आमची भुरगीं कश्ट जातना
आवय बापायक कुटुंबाच्या वर्तेन दूख जाता सर ल्हान भुरग्यांक गूण कर बापा बरें कर बापा आमच्या तरणाट्यांनी बरें शिकोन सांगातास भावार्थ आपणावन बऱ्या शिकून आनी बरो फुडार आसा करीचे पूण जायते आमचे तरणाटे वायट सवयांक मादक द्रव्यांक आनी आमाल पियोण्याक आनी नालिसायेच्या जिविताक वळख जाल्यान बापा तसल्या भुरग्यांक देंवसराच्या सैतानाच्या त्या नियंत्रणांतलें त्या मोठी भितरलें तूं बापा तुमकां सुटका लाभय बापा सदांच निश्कळपणान पवित्रपणान भगवंतपणान तुज्या उपदेशा प्रमाणे जियोन तांकां फोव कर बापा वेळार काजर जावंक आशिल्ल्यांक काजर जावंक एक जिवीत असो सांगातीन फोव कर बापा बरें काम बरो फुडार फोव कर बापा काजरी जोड्यांक सदांच पवित्रपणाचे वाटेन जियोंक वेळार तांकां भुरग्यांचे देणे फोव कर बापा आपल्या भुरग्यांक प्रायन आनी जाणवायेन वागोवंक खालती बोळी विधेयी आनी भावार्थाची भुरगीं आमच्या कुटुंबांत फोव कर सगळीं आमच्या कुटुंबां भावार्थाची पाळणी जावं दी बापा त्या घरांत कुटुंबांत तुजे आशिर्वाद बेसांव आनी विशेश जावन मागण्याचें जिवीत आसूं दी अशें आमच्या सर गरजां बसत विशेश जावन प्रायवंतां बसत पिडेस्तां बसत कश्टातल्या बसत आर्थीक अडचणीत आसल्या बसत बापा ती सगळी मागणी तूं स्विकार कर बापा तुज्या भुरग्यांक जें कितें गरजेचें सगळें दिवन तूं ताका तो दोशी कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरो दीस तुमकां समेजता कशीं आसा तुमी सगळीं दैवीक संदेश ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुमच्या घरांत या तुमी कारार पयणकान आसल्या तुमच्या वाहना भितर या तुमच्या कामाच्या जाग्यार तुमच्या कारखान्यांत तुमच्या बिझनेसाच्या जाग्यार सयत येवन पावता केदें व्हरतें अद्भुत न्ही केदें व्हरतें अजाप न्ही देवाक जावं अर्घ आनी होगलाब दिव्य वाणी ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा पासत मगच्यान आमी सांगाता मेळोन नियाळ करया कशें आमचें मागणें बळादीक आनी फळादीक करचें सांगाता कशें आमचें मागणें पिडा गूण करता आनी आशिर्वादीत आमकां करता हें आमी नियाळ करया मातेव असो वांजेल तुमी उक्त केलो जाल्यार 20 आनी 21 बोड मॅथ्यू 21:22 म्हणटा जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जें कितें तुमी भावार्थान मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें तर आमी मागता आसतना कशें मागा जाय मगाचे न्हू देखून आमी उडासर जें पयलीं आमी मागता आसतना भावार्थान मागा जाय बेश्टें मागल्यार फावना भावार्थान मागचें म्हळ्यार जर तर एक भुरगें आवय बापाय कडेन मागता आसतना कशें मागता म्हाका एक पेन जायचें म्हळ्यार दिजेच कित्याक म्हाका इस्काला वचूंक आसा म्हाका पेन नातल्यार म्हाका इस्कालांत शिकोवंक जायना आवय बापाय कितले कसतले तक्षण कशें म्हणी करन त्या भुरग्याक हे पेन दितात म्हाका शूज जायचे म्हळ्यार भुरग्याक शूज जायचेच इस्काला वचोंक ताका शू खाण घेवन दितात वस्तूर जाय म्हळ्यार वस्तूर खाण घेवन दितात तर म्हाका एकलो भिकारी येवन घरा म्हणत जाल्यार म्हाका इल्ले पयशे दिया आमी दिता गी भिकारान विचारल्यार भीक मागल्याने दिल्यार जाता दिना जाल्यार जाता आनी भिकारी विचारता आसतना आपा धैर्यान विचारता धैर्यान विचारिना भावार्थ म्हळ्यार म्हाका धैर्य म्हजो देव म्हजो बाप म्हजी आवय म्हज्या गरजांनी तो पावता म्हणल्यार कॉन्फिडन्स आनी जो कोण म्हाका भावार्थान मागता तो कितें करता थिरासणेन मागता देखून आमच्या मागण्याचें दुसरें लक्षण जायचें थिरासणेन मागचें धैर्य सुकें नासतना मागचें देखून लोकाच्या वांजेलांत 18व्या वसरांत पयल्या वडीर समी जेसू म्हणटा लूक 18:1 धैर्य साणी नासतना थिरासणेन मागा आनी उपरांत एक बरी एक थंयसर ओपारी आमकां तो सांगता तेसलोनिकाकारां बरयलें पयलें पत्र 5 वसर 17 बोड 1 Thessalonians 5:17 म्हणटा खळा नासतना मागा पळया म्हाका तुमी कितें करचें खळा नासतना मागा जाय तेन्ना कितें जातलें 16 बोड म्हणटा सदांच खुशाली जातल्यात आनी हर एका घडीत आनी देवाक अर्घ आनी होगलाब दितल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 16, 17, 18 सदांच खुशाली जाया खळा नासतना मागा हर एका घडीत आनी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिया सदांच खुशाली जायची जाल्यार खळा नासतना मागचें मागचें म्हळ्यार थोडीं चिंतात मागचें म्हळ्यार आमच्या बाबा सांगचें नामान मरी सांगचें कोणतासो तेर्स करचो नव्यानाची मागणी सांगची तें मागणें हें मागणें म्हाका उडासोरा हांकां थोडे फावटी मंत्रां म्हणटात मंत्र म्हळ्यार म्हणा म्हणचें जेजूनी म्हणा तुमी जायती मागणी म्हणल्यार मागणें केल्ल्या बरी म्हूण चिंतात ना 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 म्हाका न्हू मागणें म्हळ्यार एक मनोभाव मागणें म्हळ्यार एक काळजाच ते एक जियोवची रीत मागणें म्हळ्यार मोतीची जियोवची रीत मागणें म्हळ्यार आमच्या चिंतपाची आमच्या मनोभावाची आमच्या जिविताची एक वर्तनाची रीत
म्हणजे देवाक सदांच आमच्या दोळा मुखार दवरून काडून देव आपणाक सदांच पळोवन आसा म्हणून जाणा जावन देवातान आमी आयिल्ले हांव देवा लागीं वसोंक आसा म्हणून जाणा जावन ह्या संवसारान देवान दिल्लें एक मीस हांव जारी करूंक आसा म्हणून जाणा जावन ह्या संवसाराची जबाबदारी बिजनस गी बरें ह्या एम्प्लॉयमेंट काम गी ह्या शेतापाटांनी काम करचें कुटुंबाचें काम गी हें करन अपुरबें देवाक मानवच्या बरी करन सदांच देवाचेर पातये न्हिदोवन जियोवची रीतच मागणें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हातूंत भावार्थान मागाचें, दुसरें तिरासाणेन मागाचें आनी तिसरें खालतेपणान मागाचें. वी मस्ट प्रे विथ ह्युमिलिटी. याकोबाचें पत्र 4 वसर 10 बोल म्हणटा, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10, सोम्या सोम्यार तुमकांच तुमी खालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. म्हाका जाणा पळयत पुस्तकांत जायते असले विपर्यास आसात. से वी कॉल इट ए पॅराडॉक्स. म्हळ्यार आमकां देवान उंच उबारचें जाल्यार आमकां आमी कितें करचें? ल्हान करचें. आमी सकला गेल्लेंच देव आमकां उंच उबारता. आमी दिंबेर पडलेंच देव सरकार सिंहासनांत उबो रावता खंय. जर तर आमी देवा मुखार दिंबेर पडल्या कोणा मुखार मुखाच्यान उबो रावंक आमकां धैर्य मेळटा. इफ यू नील बिफोर गॉड यू कॅन स्टँड बिफोर एनी पावर इन दीस वर्ल्ड. देखून लोकांच्या वांजेलांत 18व्या वसरांत 13व्या वळीर आमी वाचता. लूक चॅप्टर 18 वर्स 13 थंयसर आमी वाचता कशें सुंकाकार देवाक मानवालो जावन घरा गेलो. सुंकाकार कसो देवाक मानवालो जावन घरा गेलो. तो म्हाका त्या देवाळान मुखार वचोंक सयत तो भियेलो. फाटल्यान रावन आपलें हरदें पडोवन म्हणलो, हांव पातकी सर्वेस्परा म्हजी काकूत कर. हांव एक पातकी सर्वेस्परा म्हजी काकूत कर. ताची तकली वयर उखलूंक सयत तो भियेलो. पूण थंयसर आसलो बरी जेव. ताचें मागणें कशें तो मुखार गेलो, दोनी हात वयर केले, हरदें वयर केलें आनी देवा मुखार ताचें व्हडपण तो उलयलो. हांव हेरा मनशां बरी न्ही, ताणें आपणाक कोणाक सरी केलें? हेरा मनशांक सरी केलें. म्हाका न्हू केदाळा हितूंत हेरांक सरी कर मागणें करनाका. हेरांक सरी कर मागणें करनाका. तुवें सरी करचें देवाक. कित्याक आमी देवाची भुरगीं, देवाक सरी करचें. देव कितलो महान, कितलो पवित्र, कितलो भाग्यवान, कितलो तो उजवाड. हांव कितलो काळोख, कितलो हांव ल्हान, कितलो हांव धूळ आनी माती, कितली हांव रचना. देवा तूं केदो व्हरतो दर्यारी म्हाका तुवें तुजो भुरगो, तुजें भुरगें जावन तुवें म्हाका विंसलां तर देवा हांव पातकी म्हजी काकूत कर. आनी तेन्ना देव म्हाका आमकां उंच मारता. जर ल्हानशें भुरगें येवन बापाय मुखार येवन म्हणत जाल्यार बापा डॅडी मम्मी म्हाका उखल म्हळ्यार कितले संतोशान आवय बापूय उखलचें ना. आनी उखल्ल्या ताक्षण भुरग्यान जर आवयक बापायक पटलून धरलें, किस दिलें, उमेद दिलें आवयक मम्मीक बापायक कितलो संतोश संवसारान त्या रितीन म्हाका देवाक संतोश जाता. आमी खालतें जाल्ल्या वरवीं फारीजेवा बरी जावचें न्ही. हांव त्या मनशा बरी, ह्या मनशा बरी, लुटकार, सोर, व्याभिचारी, खुनीगार न्ही. हांव हप्त्यान 2 फावटी उपास करता. हांव म्हजें धांत एक वांटो न्ही, धांत 2 वांट्या दान धर्म करता. हांवें जायतें केलां. हो देवा मुखार हांकार उलयता. अशें उलयता की देवान ताका वय जर तर देवान ताचें मागणें आयकना जाल्यार हो देवाक शिक्षा दिता कोणना, या देवाची जर्ती करूंक जाता कोणना म्हणल्यार बरी. तसलें मोगाच्यान मनोभाव आमचे ती आसो नजो. हेब्रेकारां बरयल्ल्या पत्र 5 वसर 7 वळ आमी वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्स 7. सो मी जेजूस ह्या संवसारांत आसतना खालतेपणान दिंबयेर पडोन, त्या फातराचेर सर पडोन, दुखां गळोवन, हाक बोब मान, रक्तसो घाम येवन ताणें देवा बापा लागीं मागणें केली, विनंती केली. म्हळ्यार देखून ताच्या माणकुल्या सारक्या मागण्या खातीर देवान ताची मागणी आयकली. ताच्या माणकुल्या खालतेपणा खातीर. माणकुल्या म्हळ्यार माणकुलो म्हळ्यार घालें माणको न्ही, माणकुलो म्हळ्यार ल्हान भुरग्यां बरी. खालतेपण आमचें म्हाका नायट विजील रातीचें जागरण त्याच बरी आसता. आमची विनवणेची मागणी येया सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार. माणकुली मागणी ल्हान भुरग्यां बरी आमी देवा मुखार रडोन मागता. बापा कितले कश्ट आसा त्या घरांत. तांणी बांय कोटली, 1 2 न्ही 3 4 5 तोड्यांनी 10 बोरवेलां कोटली, उदक ना. बापा तांकां उदक जायची, तांचे माडयो करपातात, माड करपातात. आमी रडोन मागता देवा लागीं. बापा ताका कॅन्सर पिडा, 4th स्टेज खंय, गर्भान कॅन्सर खंय, सगळ्यांनी विस्तारला खंय, कितली दूख त्या भयणीक रडोन आयिल्ली हांगासर. आमी मागता. बापा एकलो पिडेस्त आयलो, ताका रेडिएशन केमोथेरापी दिल्या उपरांत तो सगळो धवसाला. म्हळ्यार कोडींत रगत ना, बोळ अस्को जाला, चलोवंक जायना. बापा ताची भिरमत पाव. ताका भुरगीं आसा, ताका बायल आसा, ल्हान भुरगीं आसा इस्कालावेचीं. म्हाका माणकुली जायची आमची मागणी. ल्हान भुरग्यां बरी. एका ल्हान भुरग्यान आवय बापा कडेन विचारलेल्या बरी. आमी देवा लागीं विचारचें. देव खंडीत जावन आमची माणकुल्या मागण्या खालतेपणा खातीर मोगाच्यान आमची मागणी देव आयकता. 4थें आमची मागणी देवाच्या खुशे प्रकार आसाचे, कुशेच्या त्या वाट्यान आसाचे. इंग्लिशान म्हणटात वी मस्ट अलायन आवर प्रेयर्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल.
आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 14व्या वळेर 1 John 5:14. आमी पातयेणेन लागीं सरोंक कारण इतलेंच, देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागों जाल्यार तो आमकां आयकता. देवाच्या कुशेक ताळ पडचे बरी मागाचें. तर आमकां कितें गरजेचें? देवाचें उतर आयकचें. देखून मोगाचें तोबाण फोनार आमकां सांगचें, फादर म्हज्या खातीर मागात, त्या गरजा खातीर ह्या गरजा खातीर. जायत हांव मागतां, तुमी एका रेतीर घ्या. रेतीर येवंक टायम ना फादर, थोड्यांक टायम ना, पूण मोगाचें तुमी टायम करीचे. कित्याक थोडे फावटी तुमी मागतात तुमकां मेळना. कित्याक? तुमची खुशी देवाच्या कुशेक ताळ पडना. देवाक दिवंक मन आसा पूण तें दिवंक जायना. कित्याक? कितेंय तुमच्या जिवितांत देवान भितर येवचें की घडखळ आसा. तुमचें जिवीत या तुमचें कुटुंब या तुमचो जागो जावंक पुरो, तुमचें वेपार वैभट जावंक पुरो, थंयसर देंवसाराचें सैतानाचें बुयार जालां. तुमकां कळना तें. देवाचें उतर आयकतना देवूच तें उगडापें करता. म्हाका कळटा म्हणून चिंती नाकात. देवाचें उतर आमी नियाळकन वाचून आसतना देव उगडापें करता आनी तेन्ना आमकां दैवीक उजवाड मेळटा. देखून आमी मागता आसतना मोगाचें न्हू देवाच्या खुशे प्रमाणे मागस. जेजूनी तशेंच मागलें. लूक चॅप्टर 22:42 22:40-2. बापा, ही कश्टांची काल्स म्हजे वयली निवार बापा, पूण म्हजी खुशी न्ही बापा. कोणाची खुशी जावं? तुजी खुशी. आमी मागता आसतना मोगाचें न्हू थोडे कश्ट देवान दिल्यात आमच्या बऱ्यापणा जावंक पुरो. एकलो भाऊ बरगांव वचूंक आशिल्लो, ताका विजा मेळोना. तो येवन हांगा रडता, फादर देवान म्हाका घाल्या विजा दिवना. सगळ्या म्हज्या इश्टांक दिली. देवाक एक येवजण आसा, कसली येवजण? देवान तशें करचें गी, म्हाका इतले कश्ट घाला. मोगाचें न्हू ताजे उपरांत 1 म्हयनो जायत जाल्यार ताची आवय पिड्यान पडली. ताची भारी मोगाची आवयची सेवा करची पडले 2 म्हयने आनी आवय मरण पावली. आनी उपरांत आवयचें मन आनी सगळें बरें करून जायची जाल्यार हांगासर रेतीरेक आयिल्लो तो आनी ताका हांगासर आसतनाच काम जालें, विजा मेळ्ळी, सगळें रेडी जालें. वेच्या पयलीं हांगासर येवन म्हणटा, फादर हांवें रावल्लें बरें जालें, म्हजी आवय हांव मस्त मोग करता. हांव परगांव गेलो जाल्यार ते कामां लागलो जाल्यार म्हाका येवंक जायनातलें. म्हज्या मोगाच्या आवयक जिविताच्या निमाण्या अंतार तिच्या सांगाता आसूंक साध्य नातलें. वय म्हज्या आवयक पिडा एका वर्सा जावन आसा खंय. धाकटेर म्हणटा ती परिक्षेक येवना देखून कळोवंक ना. तिका कॅन्सर आसलें आनी ती खंडीत जावन मरती आसली. म्हजी आवय जर तर मरनाक येवना जाल्यार केदें व्हडलें म्हाका बेजारायचें तें आसलें. देवान म्हाका एक भाग भाव केलें. मोगाच्यान थोडे फावटी देव आमकां दिना. कित्याक देवाची कसली मांडवळ आसा ती जाणा जाल्यार रेतेर करचें. मोगाच्यान रावन रेतेर करचें. मोबायलांनी आमचे स्विच ऑफ कर. सगळ्या संवसार जावन मेकळे जावन आमी एक रेतेर करची गरज आसा. आनी 5 जावन आसा मोगाच्यान आमचें मागणें करतना प्रामाणीकपणान आमी मागणें करी जाय. नितळ मनान आमी मागणें करी जाय. किर्तन 140:5-18 वळ म्हणटा. साम 145:18. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा. हालेलुया. काळजांत थावन उलो मारतल्यांक थंयच तुज्या जाग्यार दोळे धांपून तूं काळजांत थावन उलो मार. कोणा कितें पाठीच्या कण्याची दूख आसा, स्लीप डिस्क आसा, L4 L5, यू आर बीइंग हील्ड रायट नाव. काळजांत थावन देवाक उलो मारता आसतना देव तुजें मागणें आयकता. कोणाक थंयसर पायल्स पीड आसा, पायल्स म्हळ्यार तें उदकाड करच्या जाग्यार थंयसर फळ जालां या रगत येता, विशेश दूख आसा, कॉन्स्टिपेशन जालां, सारकें तुका उदकाड जावंकूच जायना. जीजस इज टचिंग यू आनी हिलींग यू. आनी कोणाक कितें पांयांक पोंदा किळे जाल्यात, जेजू तुका ह्याच घडये बरें करनासा, गूण करनासा. कोणी थंयसर मागोन आसा वय बरें काम जावचे खातीर देव तुका फोव करता. ती विजा फाव करता. तुका परमनंट थंयसर सिटिझनशीप त्या देशांत मेळटा. वय तूं भियेनाका भावा, देवाची खुशी जावन आसा. वय ल्हान हिंडा, तूं बेजाराय करनाका, भियेनाका. तुका देवाचें राज्य दिवची देवाची खुशी जावन आसा. हालेलुया. होजान्ना. मोगाचें न्हू कालत्या काळजांत थावन मागतल्यांक देव लागींच आसा. सामुएलाच्या पयल्या बुकांत आमी वाचता पयल्या वसरांत 10व्या आनी 11व्या वळेर 1 Samuel chapter 1:10-11. हान्ना सामुएलीची आवय प्रामाणीकपणान नितळ काळजान ती मागणें करता आनी तिची मागणी देवान आयकली आनी तिका एक भुरगो दिलो. तिचें वांजणेपण देवान पयस केलें. आनी मोगाचें न्हू 6वो विशय आमी बरोकन आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. आमी मागता आसतना मोगाचें न्हू पातक रोडान मागास. एक बरें खुमसार जावन पातक वळखून राजी संधान जावन सगळ्यांक बगसून सगळ्यां लागीं राजी संधान जावन आमची पातकांचे बक्षणे जोण घेवन आनी सूख केलें जाल्यार तांचे कडेन बक्षणे मागोवन आनी उपरांत आमी देवा लागीं मागास जाय. जो आमचें पयलें पत्र 1 वसर 9 वळ म्हणटा. 1 John chapter 1:9. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विस्वासी आनी नितीवन देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतलो नितळ करतलो. पळया आमची पातकां आमी वळखचें मोगाचें न्हू. देव अशें येता हांवें तुवें पातक वळखा जाय म्हणून. देव पातक वळखून जाल्यार तो आमकां
आमकां सर कोटेपणांत नितळ कर. वय कोण गी थंयसर मागून आसा एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस विशेश जाला रिपल्सिव एसिडिटी. यू आर सफरींग फ्रॉम रिपल्सिव एसिडिटी बट यू आर हील्ड रायट नाव. यू आर प्रेइंग. तूं काजर जावन हांवें तुका काजराची जावची आशा आसा. सिल्वी कोणाची ती म्हाका नांव दिसता सिल्वी या जेसिंता. तुका देव म्हणटा तुजी एसिडिटी तुजे गॅस्ट्रायटीस सगळे गूण जाता. तुजे अल्सर्स गूण जाता. तुका खंयसर गॉल ब्लॅडर फातर जाल्यार ते लिव्हराच्या समस्या जाल्या. खंतीन बेजारांत ल्हान आसतना तुका जायतें दूख आसलें खंत आसली बेजारां आसली बापायच्या बेबद्यापणा वरवीं आवयच्या बेबद्यापणा वरवीं देव तुज्या पापसालें काळीज बरें करता आनी तुजी एसिडिटी गूण करता आनी उपरांत तुका बरी सैरीक जावन वेळार तूं काजर जावन भुरग्यांचे देणे सयत तुका मेळटा. तुवें आशाच सांडल्याय काजर जावची ह्या भुरग्यांचे देणे जण घेवचे पूण देव तुजेर सर्ग उक्तकन आशिर्वाद घालून आसा. कोणाची तकली पडापड ह्या सगळ्यो गूण जावन आसा. समबडी इज बींग हील्ड रायट नाव अबाउट ए हेडेक ऑर मायग्रेन हेडेक ऑर एनी कायंड ऑफ नर्वस ब्रेकडावन. मानसीक पिडेन ते देव तुका गूण करना आसा. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. आमी वाचता किर्तन 50 तुमकां वेळ मेळ्ळा वाचता. थंयसर दावीद राईस साम 51 देवा लागीं म्हणटा खाकूत म्हजी खर हे देवा आनी म्हाका सर म्हज्या पातकांतलो म्हाका बक्षी म्हज्या खोटेपणांतलो नितळ कर म्हण देवा लागीं 8 दोस मागता. 8 दोस मागता म्हणजे ही इज प्रेइंग अर्नेस्टली फॉर द मर्सी ऑफ गॉड. तेन्ना देव ताच्या मागणें आयकता. दावीद रायान केदें व्हडलें पातक केल्यार देव ताका बक्षिता. तुकाय देव बक्षिता उडा आसून केदेंच तुज्या पातकांची खांतोणी दोन काणग्या नाका. केदें व्हडलें पातक जाल्यार देव बक्षिता. तुवें केवल देवा कडेन त्या पातकांचे बक्षाणें मागल्यार पुरो. वय काळजांत तावन तें दुखीचें विधान म्हण ह्या हांव पातकी मागणें म्हण समियाची खाकूत माग जाता तितले बेगीन खंय एका पुण्या क्षेत्रां वचून एक बरें कुमसारचा दैवी कलोरेत्री मंदिरां सदांनी तूं हांगासर आयल्यार पाद्र्याप हांगासर तुका कुमसाराचो सक्रमेंत दिवंक तयार आसात. 7वें जावन आसा देवा कडेन मागतना मोगाच्यान उपकारी मनान तुवें मागा जाय. उपकारी मनान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन तुवें मागा जाय. हालेलुया अर्घान जेजू होगलाप जेजू म्हणून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मागणें कर. किर्तनाचो बूक 103 पयल्या वडीर तावन 10वी वळ पर्यंत आमी वाचता. साम 103 वर्स 1 to 10. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. म्हज्या सगळ्या अंतस्कन सर्वेस्वराची स्तुती करून दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची स्तुती कर. ताजे एकच एक उपकार तूं विसरा नाका. मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन मागता आसतना देव आमचे मागणें आयकता. मातनी आमची पातकां बक्षिता. आमची पिडा गूण करता. आमच्या माथ्यार मान असो महिमेचो मुख कुर्तो दवरता. आमकां आमच्या जिवितांत सक्कड संगती आमच्या बऱ्या आपाडाशें करता. आमचें तरणाटपण तो नवसरसिता. बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी तो आमकां दोदोशी करता. 8वे विशय मोगाच्यान उडा सुरजी फॉरगिवनेस ह्या बक्षाणें. आमी हेरांक बक्षी जाय. हेरां लागीं राजी जायची. आमी तेन्ना राज्य जावन मागिल्ल्या वेळार जर तर आमकां कसलोय मानस्ताप आसा आमच्या शेजारच्यांचेर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर तेन्ना मोगाचें आमकां सर्ग बंद जाल्लो आसता. देव बंद करना. आमीच बक्षाणें दिनासतना रेश राग हगे मतीन दवरून काडून आमी सर्ग आमी आडयता. तर मोगाचें बक्षिल्ल्या तक्षण सर्ग आमकां उक्त जाता. मार्काच्या वांजेलांत 11व्या वस्त्रांत 25व्या वडीर वाचता. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 25. तूं मागण्या उबो रावता आसतना जें कितें तुका तुवें मागलां तें तुका मेळ्ळांच म्हूण सत्वान तें तुका मेळटलेंच. पूण कोणायचें तुका मानस्ताप आसा जाल्यार पयलें तांकां तूं बक्षी. तेन्ना सर्गीचो बापूय तुका बक्षून तुवें मागलेलें तें तुका दितलो. नवो विशय उडासोरा. तुज्या मागण्याचें लक्षण जायचें धैर्य बोल्डनेस. व्हडा धैर्यान तुवें मागा जाय आनी भावार्थान तुवें मागा जाय. ह्या विशयान पयलेंच आमी नियाळ केला पूण परतून आमी नियाळ करता. वय किर्तन 40 आनी 6 साम 46. देव म्हजो आसरो आनी बोळ कश्टा आकांताच्या वेळार आधार दिवंक म्हाका सदांच तयार. देखून तुवें शांत रावा जाय. 10वी वळ थंयसर म्हणटा 46:10. शांत राव आनी सर्वेस्पर देव म्हूण जाणा जा. तो सर्वश्रेश्ठ. वय देव सर्वश्रेश्ठ सर तुज्या गरजांनी पावतलो. तुवें धैर्य घेतल्यार पुरो. आनी 10वें लक्षण जावन आसा तुज्या मागण्याचें विनवणी कर. मागता आसतना मोगाच्यान केवळ तुजेच खातीर मागा नाका. स्वार्थी जाय नाका. तुका देवान रस्त आसतना एका कुटुंबान दवरला न्ही. कुटुंबाच्या सांद्या आसा तांकां कितल्यो गरजो आसात. तुज्या गोवाच्या गरजां खातीर माग. तुज्या बायलेच्या गरजां पासून माग. तुज्या भुरग्यांच्या गरजां पासून सोडी नाका. तुज्या सासूमांयका सासूमांयच्या गरजां पासून माग. मांवांच्या गरजां पासून माग. नंडांच्या गोवा गेल्या कुटुंबाच्या गरजां पासून माग. शेजारच्या गरजां पासून ती माग. आनी विशेश जावन पातक्यांच्या गरजां पासून आमच्या दुस्मानाच्या गरजां पासून देखून आमकां क्रिस्तांव भावार्थ जियोंक कश्ट दितात. ह्या अडखळ हाडटा दोगदोणीचो तांच्या खातीर मागिल्ल्या वेळार मोगाचें आमचें मागणें देव आयकता. तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 2रा वसर 1ली वळ 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1. तर पयल्या सुवातेर समेस्त मनशां पासून देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचे म्हण हांव वत्ताय करन तुमकां सांगता. अब्राहामान कितें केलें? सोदोम आनी गोमोराच्या लोकां पासून ताणें मागणें केलें. देखून देवान अब्राहामाचेर काकूत केली. आमी पळयता दानियेलाक सगळ्या बाबिलोनाच्या लोकां खातीर ताणें मागणें केलें.
म्हाका न्हू हेरां खातीर मागासय मोयशेन सगळ्या इस्रायलीत लोकां खातीर मागणें केलें. आमी मोगाचें न्हू हेरां खातीर विनवणी घाल मागिल्ल्या वेळार आमचें मागणें देव आयकता. मात न्ही आमच्या सर जिविताच्या संगतीचेर आशिर्वाद घालता. कोणें थंयसर एक बिझनस स्टार्ट केला. यू हॅव स्टार्टेड अ बिझनस न्ही वे तुज्या जिवितांत जायते पयशांचे समस्या आसात. देव तुका पयशांचे समस्या सगळे पयस कर. सर्ग उक्तकन तुज्या बिझनसाचेर आशिर्वाद घालता. तुजी आर्थीक अडचणी नपयस जाता बरो ओमतोच्या बापान ग्रेस काय तुज्या जिवितांत व्हडोन येता. ह्याच घडये दोळे तांपून मागणें कर. भोव मंगळा सर्गींचे बापा तुज्या भुरग्यांक वय तूं जें कितें ती मागता तें सगळें दिवंक आशेतायत. तर बापा आमी भावार्थान विस्वासान नितळ निर्मळ काळजान प्रामाणीकपणान मागासय आनी हेरां खातीर विनवणी घाल मागासय. बापा तुवें आज आमकां दिल्ले संदेश आमच्या काळजांत जगोवन दवर. ते बरें बळादीक आनी फळादीक मागणें करूंक बापा आमकां तुजी कृपा दी. दैवीक रेतीर मंदिरांत जावच्या सर रेतीरींचेर तुजे आशिर्वाद घाल बापा. हांगासर येतल्या हर एकल्यांक बापा तुजो दैवीक अनुभव फाव कर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या त्या वीक्षकांचेर आनी हे कार्यक्रम तयार करतल्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तुजें आशिर्वाद बेसांव तांच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांचेर तांच्या वेपार वयवाटाचेर तांच्या जिवितांत जें कितें वावर करनासात एम्प्लॉयमेंट जॉब तीं करनासात या बेडें करनासात जें कितें तांच्या जिवितांत आसचे संगती आसात ते समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता समया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू दैवीक रेतीर मंदिरा केदाळे स्वागत. हांगासर दैवीक रेतीर मंदिराचो एड्रेस आसा आनी सांगात आज फोन नंबर आसा वेबसायट आसा. केदाळे आमकां संपर्क करियत. केदाळे दिव्यान कॉल सेंटर घेवयत. केदाळे येवन रावयत. जाय तितली रुमां आसात. तुमकां रुमां अमानात करची जाल्यार फोन करून तुमी सांगा. पूण कांय पयशे धरची कांय गरज ना. कोणी दुर्बळी आसात तांकां पयशे दिवंक साध्य ना जाल्यार हांगासर रेतीर करूंक अवकाश आसा. कोण ना जाल्यार कोण स्पॉन्सर करतात. आनी हांगाच्या देवी रेतीर मंदिराच्या गरजां खातीर ताच्या घरांत जाल्ले तांच्या तोटांत जाल्ले नाल्ल गी तरकारी गी थोडे फावटी नाल्लें तेल गी मसालो गी तांदूळ गी हांगासर हाडून दितात. अशें दुर्बळ्यांक हांगासर रेतीर करूंक म्हाकाचें न्हू उदार मनाचे दानी पात्रोन आसात. देखून तूं एक खंडी जावन इतलो बरो अवकाश केदींच होगडाय नाका. देवाच्या मोगांत तुजें जिवीत नंदन जावन दी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया.